नमस्कार. एडिटर्स टेक ह्या आमच्या कार्यावळींत आमी पॉलिटिक्सा बद्दल उलयतात आनी गोंयचे नामनेची व्यक्तिमत्वां हांगा येतात आनी आमच्या वेगवेगळ्या प्रश्नाक जापो दितात. आज आमचो एक इम्पॉर्टंट गेस्ट आसा. हांव तांची वळख करून दिता. विश्वजीत राणे. नमस्कार. तुमची हांवें वळख डेप्युटी CM अशें करून दिलें जाता? ती चुकीची समज. हांवें पयर विधानसभेन बी सांगलेलें आसा की एकूच मुख्यमंत्री बाकी आमी सगळे मंत्री सरकारान. ना पूण तुका विधानसभेन जेन्ना अशें म्हणलें की यू आर चीफ मिनिस्टर इन वेटींग म्हणून तरी नथींग जालो असं म्हणलं लोकांनी. तसलो टर्मिनॉलॉजीच ना आनी जे कोणी ते टर्मिनॉलॉजीचो वापर करता ते चुकीचे विशय संबंदीत तो चुकीचो वापर केलो वयता आनी ते अननेसरली मागीर ते इट बिकम जस्ट खरे सिरियस गोश्टीच्या ऐवजी ते मातसो जोक सारको जाता. म्हणून म्हाका दिसता की विशयचेर आमी उलोवंक जाय विधानसभेन. पूण नाही, म्हाका एक सांगात की तुमी खरेच चीफ मिनिस्टर पदाचे एक दावेदार आशिल्ले. ना पूण हो विशय हांव कित्याक हें म्हणटा कारण निमाणें तुमी एक डायनामीक मंत्री कोणाकय चीफ मिनिस्टर जावपाक दिसूं शकता, कोणाकय CM जावपाक अशें दिसप वायट न्ही पळय. जायते लोक आनी स्वप्न तुमी पळयतात. आपल्याला हें स्वप्न केन्ना लिपोवन दवरूं ना. हांवें केन्ना स्वप्न पळोवंक ना. हांव काम करता आनी म्हाजे मनान एकूच आहा की म्हाजे कडेन जें कितें खातें दिल्या येस आमच्या नेतृत्वान ते खात्याचो पूर्णपणे उपयोग गोंयचे जनते खातीर कशें करपाचें Yes. हेजेरूच आमचो विशय आसता. आनी म्हाजें लक्ष वेगवेगळ्या सब्जेक्टाचेर वयता हय. आनी म्हाजे वेगळे तरेचे विचारधारा आसता. आमच्या लोकांक बी हांव ज्या मतदारसंघांतल्यान निवडून आयला वाळपय आनी पर्याय आनी उसगांव ह्या परिसरान ह्या लोकांक खातीर कितें करूं शकता, हेंचें जीवन कशें सुदरूं शकता, त्याच बरोबर गोंय राज्यान आमी जी कितें पॉलिसीज घेता तेजो उपयोग कसो जावं शकता हेजेरूच म्हाजो विचार आसता. राजकारण हे सगळे इलेक्शन आसता तेन्ना जाता, तेजे नंतर कामाचेरूच लक्ष मनशांनी दवरपाक जाय. एक म्हत्वाचो प्रश्न. तुमी जेन्ना दिल्ली वतात तेन्ना तुमी प्रायम मिनिस्टराक मेळटात. विशेषतः अमित शाहाक तुमी खूब वेळ मेळ्ळ्यात. ना अमित शाह तुमचे कडेन एक डायनामीक मंत्री म्हणून पळयता. हें आमकां केन्ना कळ्ळें म्हाजे पेक्षा अनुभवी अशें तुमकां अनुभव म्हाजे पेक्षा चड आहा. हांव तुमचे पेक्षा वयान ल्हान आहा, पूण कितें आहा की आयज कोण खंय बेश्टो वचून मेळूंक शकना. कोणी जर कोणाक आपयल्यार वयचें पडटा, कारण आमी एका पक्षाचे आमी सगळे कार्यकर्ते. बरोबर. जेन्ना नेतृत्वाक दिसता कितें विशय आसा चर्चा करूंक जाय आपयतात तेन्ना वयता. कोण कितलेय लोक आसता की कोणाक दिसता की आपूण वचूंक जाय तशें वचूंक शकना. हांव तेंच म्हणटा आनी गोंयचो एकमेव असो मंत्री जो मुख्यमंत्री ओके तो आपल्या वेगवेगळ्या कामाक वता, पूण एकमेव असो मंत्री तो सतत केंद्रीय नेतृत्वाच्या संपर्कान आसा तो तूं आसपाक जाय प्रत्येकान. एक्झॅक्टली. कारण आमी पळयलां कर्नाटक इलेक्शनान तुमचे कडेन येदी व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली, जी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिसता खुबशे कमी मंत्र्या कडेन बाकी राज्यांची तुलना केली. आमचे नेतृत्वाक दिसूं येत की परिसरान हांव त्या आय मायट बी एबल टू कॉन्ट्रिब्यूट इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया. प्रत्येक पार्टी आतां बाकी पक्ष बी आपापले नेते कोण आहा कोणाचो बरो उपयोग करूं शकता ते करपाक कांय हरकत ना. एक्झॅक्टली. आनी जर तांकां दिसलें की म्हाजो उपयोग जातलो पक्षा खातीर आनी हांव कितें तरी करूं शकता त्या परिसरान वचून, बरोबर, कांय वायट ना. पूण कित्याक केंद्र नेतृत्वा कडेन संपर्कान रावप ही कांय वायट गोश्ट न्हू. सामकी बरी. आनी म्हाका तरी दिसता की आमी स्वताहून काय कोण वचना, कोणी आपयल्यार आमी वयता. तेच म्हणटात लोकांक कितें दिसता की जेन्ना कोणाकय एक नेत्याक परत आपयतात न्ही तेन्ना तुमचे बाकीच्या नेत्याक कदाचित भितरल्यान धडकी भरता आसता, अरे विश्वजीत परते त्या विश्वजिताक आपयतात, विश्वजीत तांकां चड आवडटा, विश्वजीत चड डायनामीक जाला. मुख्य म्हणजे कितें आसता की सदां कोण जर वयता गोंया राज्या बद्दलच चर्चा आसता अशी नसता. ती वेगवेगळ्या गोश्टीचेर चर्चा जावं शकता, रिलेशनशीप आसता. हांव ह्या पक्षान आयिल्लो आसा, म्हाजो मार्ग कोणी दाखयलो, हे सगळे विशय आसा. केन्ना केन्ना आमचे रिलेशनशीप वेगळ्या लेवलाचेर इतले वर्सां जाली आतां आनी 10 वर्सां मोर दॅन अ डिकेड आनी हे रिलेशनशीप आसाच. आनी रिलेशनशिपाचो हांव काय तेजो गैरफायदो घेना केन्ना घेना. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की म्हाका तरी दिसता की राजकारण पेक्षा चड आमी पॉझिटिव्हली सगळे गोश्टी कडेन पळोवपाची गरज आहा. विश्वजीत बाब, एक गजाल आतां पॉलिटिक्साचेच अनुशंगान विचार आयला, चर्चा चलता की जेन्ना तुमी सुरवातेक जेन्ना दिल्लीक वताले अशी एक चर्चा चलताली राजकीय पत्रकारां मदीं की तुमकां सांगलां अरे तूं नवोच आयला, थोडे दीस राव तुका CM पद हें मेळटलेंच. म्हाका कोणी कांयच सांगूंक ना आनी म्हाका कसल्याच पदाचें कांयच अशें हें ना, खास ना की म्हाका हें आयज गावंक जाय फाल्यां गावंक जाय. आनी तसले म्हजे मनान कसलेच विचार ना. सद्याच्या दिसा म्हाज्या लक्षान एकूच आहा की हे आमचे कडेन जें खातें आसा ह्या खात्याचो कशें आमी उपयोग करूं शकता
आनी काम खूब आहा आनी कामानूच हांव लक्ष घालूं ना. म्हाका बाकीचें कांयच आमचे कडेन हांवें खूब फावट हांवें ऑलरेडी स्टेटमेंट्स केल्ले आसा की गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री बरोबर आमी एकमेकाक सहकार्य करून हांव डॉक्टर सावंताक पूर्णपणे म्हाजो पाठिंबो हांवें स्पश्ट विधानसभेन केल्ले आसा. आनी हेजे भायर परत ते हांवें सांगलेलें आसा विधानसभेन परत तो विशयाचेर उलोवन काय अर्थ ना. तुमच्या स्टुडियोन आयलो तरी बी म्हाजें उत्तर तशेंच आसतलें. सो तुम्ही मुख्यमंत्री पद सावंताक पूर्ण सपोर्ट दितात? हांवें दिला न्ही, हय प्रपोज करपी हांवूच आशिल्लो न्ही. हय आनी प्रश्नच खंय आतां. कितें आसता की कामाचेर मनशांनी चड लक्ष दवरूंक जाय. राजकारणान कितें जाता ह्यो गोश्टी तरेतरेच्यो गोश्टी घडटल्यो पण दॅट डजंट डिस्टर्ब. सो तुवें ते दैवाचेर सोडलां तुमकां जेन्ना मेळपाचें मुख्यमंत्री पद सोडपाचे तेन्ना विशय कारण सगळे लोक जाणात विश्वजीत राणे हो जो राजकारणान आयला. हे जे सगळे आमी उलयता ते सगळे हायपोथेटिकल आहा. तेका तेजेर चर्चा करपूच म्हाका दिसता की विश्वजीत राणे आमी राजकीय पत्रकार कशे पळयतात जाणा विश्वजीत राणे हो राजकारणान आयला तो केन्ना तरी चीफ मिनिस्टर जातलोच ना. पूण तुमी ताका कोण आडोवंक शकना. ताजे राजकीय हो प्रश्न जो आहा ह्या प्रश्नाक आयजचे दिसा कांय म्हत्व ना. कित्याक हो हायपोथेटिकल प्रश्न आनी हायपोथेटिकल प्रश्नाचेर हांवें उत्तर दिवप हेजी म्हाजी इम्युच्युरिटी आसतली. आनी जें कितें मॅच्युअरली जर हांवें उलोवपाक आपल्या जेन्ना मेळपा तेन्ना मेळटलें ना. म्हाका गरजूच ना न्ही. सद्याचे दिसा हांव काय डिसिजन घेना असले गोश्टीचेर. हांवें पूर्णपणे मुख्यमंत्री पाठिंबो दिवपाचो हांवें ठरयल्लें आसा. आनी मेन म्हणजे कितें आसा आमचें कितेंय जावं आमचे कितेंय चर्चा गोंय राज्यान जावं काय पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान जावं काय तुमचे स्टुडियोच्या माध्यमांतल्यान जावं हे हायपोथेटिकल क्वेश्चनाचेर चड उलोवन फायदो काय ना. कारण ते हायपोथेटिकल असले तरी बी लोकसभा इलेक्शनाक म्हाजें काम पक्षा खातीर आसतलें. आतां एक म्हळ्यार लोकसभा इलेक्शनाक सगळ्यांत चड नॉर्थ गोंयान मतां आशिल्लो कोण तो विश्वजीत राणे. मतां आसलेलो मनीस दोन मतदारसंघान प्रभाव आमचे लोक आनी ह्या दोनूय मतदारसंघान विश्वजीत राणे सांगता थंय मत घालतात अशे तरेची एक परंपरा आसा. पक्ष तुजे कडेन एक अत्यंत म्हत्वाचे जपसालदारकेन पळयता. पक्षान बी आमकां सांबाळून घेतला. पक्षान बी आमकां जायते गोश्टी आमकां दिल्ले आसा. पक्ष बी आमकां सांबाळटा. केन्नाय कितें विशय आसल्यार पक्षाच्या माध्यमांतल्यान काय मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान काय नेतृत्वाच्या माध्यमांतल्यान सगळे विशय सोडले वयता. म्हाका दिसना की आयजच्या दिसा आमचो एकूच उद्देश आहा की आमी पक्षा खातीर कितें करूं शकता. पक्षाची नीती देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांची विचारधारा आमी लोकां कडेन कशें पावूं शकता. तुमी एक्सेप्ट करतलेच की आयजच्या दिसा की गोंय राज्यान की केंद्र नेतृत्वाच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान गेल्या 10 वर्सांत प्रगती कितली जाल्ली आसा. आयज तुमी 20 मिनटान तुमी हांगा दाबोलीम पावता. तुमचे आतां एकदां तो बॉटलनेक पर्वरीचो जर क्लियर जालो थंयच्यान तुमी मोपा ताबडतोब पावतले. वेर्णाय बी जे कितें इट इज नाल्यार पयलींचे दीस तुमी पळया की तुमी पयलींचे दीस म्हणटा आमी जेन्ना वयताले गोवा वेल्ले आनी ह्या सायडींतल्यान वयताना पळय जेन्ना बायपास बीन आशिल्लो तेन्ना कितलो टायम लागतलो. एक गजाल खरी तुवें मान्य करपा इतले वर्सां तुजो बापूय हो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो बरोबर. सो ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी तुय आशिल्लो. म्हाजे वडील जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले आयज आमचे देशाचे प्रधानमंत्री बी तांकां भरपूर मान आनी भरपूर रिस्पेक्ट दिता. एक तुमी लक्षांत घेवंक जाय गोंय राज्यान भाऊसाहेब बांदोडकर नंतर जे मुख्यमंत्रीन काम केलें तेजे नंतर मनोहर पर्रीकारान काम केलें. आनी आयज गोंयाक घडोवपाक जे कितें लागलें तुमचे कदंबा महामंडळ आसूं तुमचे कला अकॅडमी आसूं तुमचे धरणां आसूं अंजुनेचे आसूं कमिशन सालावलीचे आसूं तुमचे शाळा रिफर्बिशमेंट एंड रेनोवेशन एंड नवीन शाळा अख्ख्या गोंयान सुरवात भाऊसाहेब बांदोडकरान केल्ली. पूण तेजे नंतर भाऊसाहेब बांदोडकरानूच म्हाज्या वडिलांक राजकारणान हाडलेले. आनी मेन म्हणजे कितें आसा की आयज तुमी पळयता की काबार करून हांवें गोवा मेडिकल कॉलेज आसूं गोवा युनिवर्सिटी आसूं शिक्षणाचे वेगळे आसूं इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आसूं वेर्ना इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसूं काय तुमचे कदंबा महामंडळ जे पयलीं आमचे गोंय राज्यान ट्रान्सपोर्ट सिस्टम नाशिल्ले पयलीं तेन्ना बस लॉबी आसताली ती बस लॉबी तेन्ना तुमकां खबर आसा ते बस लॉबीचे पयलीं उल्लेख करताले. ते नंतर तुमी जर पळयलें की गोंय राज्याक आयज शोगमाच्या माध्यमांतल्यान ट्युरिझम तुमी विशय काडलो म्हूण म्हणटा आयज हे सगळे आयज हे सगळे हांवें एक दीस मुलाखत घेतली म्हाका एक दीस सांगलें आपल्यालो चलो बीजेपीन गेलो. अरे बरोबर मातशें कितें आसूं आमी एकमेकाडेन चर्चा करूनच करता ते. पूण मेन म्हणजे कितें आहा की आयज तुमी एक लक्षांत घेवंक जाय की हू बिल्ड द स्टेट ऑफ गोवा.
मॉडर्न गोवा जे केला ते मनोहर पर्रीकराक श्रेय वयता की हे सगळे पयशे केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोंय नरेंद्र उपरांत मोदी बांदोडकरा उपरांत लोक बांदले ऐका हय. हे जे पयशे जे आयल्या हे तेन्ना काँग्रेस सत्तेर आशिल्ली दिल्ली पूण आयज हे जे पयशे गोंय राज्यान येवन आयज नवीन हायवेज आनी सुपर हायवेज आमी आयज पळयता आमच्या फुड्यान हे सगळे पयशे आमी पळयता की सुपर इन्फ्रास्ट्रक्चर जे तयार जाता आनी हेज्या माध्यमांतल्यान बॅकबोन इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंय राज्यान जे तयार जाता हे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे टेन्युअरान गोंय राज्यान आनी नितीन गडकरीच्या माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान आयिल्ले आसा सगळे बरोबर आहे, पण तुमचे बापूय काँग्रेसचे टॉलेस्ट लिडर इतली वर्सां तांणी गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणून काम केलां, हायकमांड आसा ताका टोटल सपोर्ट. हांवें तांचो एक हांवें तांचो एक तांच्या वाडदिसा ताजे एक तांची मुलाखत घेतिल्ली तेन्ना तांचे कडेन तांकां मातशें अशें खटकलें अशें म्हाका दिसलें खटकपाचो विशय ना. प्रत्येक मनीस आपल्यालो चलो बरोबर आहा काय पण आपल्यालो चलो बीजेपीन गेलो बरोबर आहा हांवें योग्य ते निर्णय घेतला. योग्य ते निर्णय घेतला की भारतीय जनता पार्टी आनी मोदीजीचें नेतृत्व आनी अमित शाजीचें नेतृत्व हे नेतृत्वा खातीर हांवें तो निर्णय घेतलो. गोंय राज्यान जर कितें विकास जावंक जाय भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान तो विकास चालू आसा. कितेंय घडामोड्यो जावं पूण मेन म्हणजे कितें आसा आयज तुमी पळयता की विकास आमी बी आमच्या मतदारसंघान काय अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमांतल्यान तुमी कितलेय गोश्टीचेर आयज टिका केले वयता पूण एक लक्षान आमी घेवंक जाय आयज जर मनशाक काम करूंक जाय वेगवेगळे वर्टिकल्सच्या माध्यमांतल्यान पयशे जे येता ते पयशांचो उपयोग इवन खेडेगांवान आमच्या सारक्या सत्तरीच्या भागान आयज 100 कोटीचे व्हडले प्रकल्प जाता. आतांच मुख्यमंत्री कडेन सकाळीं उलयतालो हांव की तांकां हांवें सांगलां की आमी एक कार्यक्रम करपाचे आहा आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमचे केबलिंग अंडरग्रावंड केबलिंगाचे 30-40 कोटीचो प्रकल्प. तेजे नंतर बागवाडा म्हणून एक ल्हानसो एक ब्रीज आशिल्लो ल्हान आसलो तरी बी गरजेचो आशिल्लो तो ब्रीज आयज तो थंय तेजे वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. ना एक मेडिकल डिपार्टमेंट आसा ना एकूच मिनीट आनी तेजे नंतर सावड्ड्याचो पूल एक आहा. तेजे नंतर आमी आयज ठरयलां की ह्याच कार्यक्रमाक एक 5,000 लोकांक घेवन आमी मिटींग आमी करतले कित्याक हे सगळे गोश्टी घडत आहा आनी खेडेगांवान ह्या तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना जाता म्हाका दिसता की हांवें जे निर्णय घेतला आनी निर्णय आमी जो घेतला राजकारणाच्या दृश्टिकोनान सत्तरीचे दृश्टिकोनान तो योग्य निर्णय आहा. विशेष बाब तुमचे कडेन हेल्थ डिपार्टमेंट आहा. हेल्थ सामान्य लोकांक गरिबांक मदत करपी लोक धांवून येवन GMCन वचूंक शकतात. तुम्ही व्हडलें व्हडलें हॉस्पिटल बांदलें ताजे नंतर सुपर स्पेशलिटी ह्या सगळ्या हाका जो पळय पयसो लागता वेगवेगळे कार्यक्रम फुडें व्हरपाक हे मुख्यमंत्री तुमकां दिता सडळ आसता दिता. पळया तुमी परत मुख्यमंत्रीचेरूच घसरता. ते मुख्यमंत्रीचे काय नसता ते प्रत्येक मंत्रीची कॅपॅसिटी आसता त्या मंत्रीन काम करप आसता ते सगळे गोश्टी फुडें व्हरपाक. हांव आयज मुख्यमंत्रीचें नांव घेवन सांगूं शकना की कितें घडोवंक ना ते घडोवपाचो प्रयत्न हांवें करपाची गरज आहा. आयज कित्याक की विरोधी पक्षा कडेन मुद्दे ना. विरोधी पक्षाचे हांव केन्ना उलय बी ना हांव केन्ना टिका बी करिना इतलेंच खातीर की आमी आमचो स्ट्रेंथ कितें आहा ते स्ट्रेंथ घेवन फुडें वचपाची गरज. हांव केन्ना TV पळयता केन्ना पेपर वाचता केन्ना हांव पळयता की लोक घसरून आमी फाल्यां कितें उलोवपाक दवरिना सगळे आयजूच उलोवन मॅटर करता अशें जायना. राजकारण खूब इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो असले तरी बी चलयला पोर्टफोलियो बरें चलयतात. हांव तेच म्हणटा हे पोर्टफोलियो सदां चर्चेन आसतात म्हाका एक सांगा की हांव आतां 12 वर्सां जावपाक आयली हांव हेल्थ मिनिस्टर आहा. 12 वर्सां पयलीं न्हू एक्चुली 12 वर्सां पूण मदीं गॅप पडलो. 16 वर्सां पयलीं जेन्ना आरोग्य क्षेत्राची कितें परिस्थिती आशिल्ली आयज कितें परिस्थिती आसा आमी खंयचें विजन घेवन फुडें वयता आनी त्याच बरोबर प्रत्येक गोश्ट सामान्य जनतेक पयर आमी IVFची फेसिलिटी फ्री ऑफ चार्ज फर्स्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू गिव IVF ट्रिटमेंट फ्री ऑफ चार्ज टू द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. कितले लोकांक भायरचे क्वॅक डॉक्टर्स जे आसता त्यांनी टोपी घातलेले आसा. आयज आमचे कडेन रेजिस्ट्रेशन लिस्टाकूच 100 आसा. डॉक्टर केदार फडतेक हांव आभार व्यक्त करता की तेंचो आमकां सहकार्य लाभलो. आयज डॉक्टर अमित म्हायदेव मुख्यमंत्रीन ऑन बोर्ड घेतला. हांवें सजेशन केल्लें की आमकां अमित म्हायदेव म्हाजो पर्सनल डॉक्टर आहा ताका आमी ऑन बोर्ड घेवया. ताबडतोब आमी घेतले. आयज आमचे कडेन रिलायन्सच्या माध्यमांतल्यान ते पयशे घालपाक तयार ह्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान. आयज आमी रोबोटीक सर्जरीचे वेगळे डिपार्टमेंट आमी तयार करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. त्याच बरोबर काल साखळी आमी मुख्यमंत्रीन ते उद्घाटन केल्लें आसा की सगळे कॅटरॅक्ट आनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज थंय आमी करूं शकता. त्याच बरोबर गायनॅक आनी हे सगळे फेसिलिटीज आमी वाळपयच्या परिसरांत आमी करपाक आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न केला. हे सगळे लोक जाणात नवे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटली चड वेगान फुडें वता.
तुमचे कडेन आनी एक डिपार्टमेंट आसता टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. ऑफकोर्स टावन प्लॅनिंग बी व्यवस्थित चल्लां. तुमचेर एक आरोप जाता जो की गोंयची खेडी तुम्ही शहरां करून उडयता. म्हाका एक सांगा, तुम्ही सगळे उलयता, तुमकां घर बांदपाचें केन्ना इच्छा जावंक ना? खंय घर बांदपाक आमकां मेळटा? जमीन दवरल्या. ना तुम्ही आयज गोंयान भितर जमीन दवरल्या. म्हाका एकूच सांगूंक जाय, कोण कोर्टान वयता आनी कोण खंय वयता तें म्हाका कांयच, आय हॅव टू लुक एट इट व्हेरी प्रोग्रेसिवली. नायदर युअर सेल्फ नो मायसेल्फ नो द पीपल गोईंग टू कोर्ट आर प्रोफेशनल्स इन प्लॅनिंग. आयज प्लॅनिंग करपाक जाय जाल्यार प्रोग्रेसिवली बरें प्लॅनिंग आहा. तुमी जे म्हणटा थोडे एक्सपर्ट जे गोंयान म्हणटा की आमी एक्सपर्ट्स आहा, तुमकां दिसता हेंचे हांवें टेबल ऑफ द हावस टेबलाचे ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हांवें एक रिपोर्ट सबमीट केला. हेजे तुमी एक दीस वाचा आनी म्हाका मागीर परत आपया इंटरव्यूक. तुमकां एक मिनिट हांव उलयतां. तशें जायना. तुमी शहर जालें तुमकां ना तुम्ही, दिस इज नॉट कॉल्ड लव फॉर गोवा. यू हॅव टू हॅव अ प्रोग्रेसिव्ह स्टेट. वेन यू हॅव अ एअरपोर्ट कमिंग अप, एअरपोर्ट येता, मोपाचो एअरपोर्ट येता, पेडणेच्या लोकांक कितें विकासा कडल्यान पयसूच रावंक जाय काय? सत्तरीच्या लोकांनी पयसूच रावंक जाय? आमकां वायल्ड लायफ सेंच्युरी केली, आनी कितें केली, आमकां थंय रानानूच दवरूंक जाय? आमचो विकास नाका? गरीबाक नाका की आपली एरिया सेटलमेंट जाल्ली नाका? आयज तुमी जेन्ना सांगता खेडेगांव कोणाचे हृदयान दुख्ख जाता? हे जे चडशे लोकांचे जे हृदयान दुख्ख जाता, हेंची दुख्खी कित्याक जाता तें बी तुमकां स्टुडियोचेर एक दीस हाडून हांव दाखयता विथ एविडन्स कितें जालां गोंया राज्यान. हांव कोणाचेर टिका करिना, पूण एकूच हांव सांगूंक सोदतां की पेडणे गांवान, पेडणे परिसरान केन्ना कोणी ते पेडणेचो ह्या तरेचो विकास जातलो म्हणून चिंतूंक ना. आयज मोपा एअरपोर्ट आयला, आयुश्याचें हॉस्पिटल आयला, केंद्र सरकारान आमकां तें दिल्लें आसा. बाब श्रीपाद नायक मंत्री आसतना आमकां तें सँक्शन करून हाडलें. आयज मुख्यमंत्री ते प्रोजेक्ट फुडें व्हेला. आयज हे सगळ्यो गोश्टी जेन्ना घडटा. आनी एक मिनीट, एकूच सेकंड, तुमी जो विशय मांडला की आमचे सगळे अशें जातले, आयज ऑर्चर्ड जमीन जी आहा तीच सेटलमेंट जातली. आयज आमी म्हणना की नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप्स, आनी त्याच बरोबर नवीन तरेची टॅक्नॉलॉजी आहा, ज्या टॅक्नॉलॉजी माध्यमांतल्यान आमी खंयचेय फोरमार जस्टिफाय करूं शकता की ह्या तरेचे जमीन हे डेव्हलपमेंट ग्रीड सिस्टम आसतात, तरेतरेचे सिस्टम आसतात ज्या माध्यमांतल्यान तुमी प्लॅनिंगाचो पर्स्पेक्टीव घेवन फुडें वचूं शकता. आयज सामान्य मनशाचे जेन्ना गेल्लो पेडणे, प्रत्येक पंचायत मेंबरान म्हाका सांगलें की आमची जी घरां आहा केन्नाच आमकां प्लॅनिंगान तें दाखोवंक ना. तेजो वेगळो विशय आसता, ते दाखोवचें पडटा. ते प्लस प्रश्न केलो तुम्ही शहर करतात काय कितें? हांव म्हणटा एक सांगा, शहरच्या लोकांकूच अधिकार आहा की शहराचे सगळे फेसिलिटीज तांकां गावचे आनी ते बऱ्या रितीन रावते. गरीबाक ना. आजोर वाघाक मारप वयशू न्ही. ना गांवान 70तल्या लोकांनी 10 वर्सान 5 वाघ मारले. ना 70च्या लोकांचेर आरोप करूं नाका, कारण ते 70चे लोक न्हू. आनी तुमी जर सांगले ते कोर्ट केस कितें सबज्युडिस आहा ते आसतलेंच, कितें तरी तेजेर कारवाई आसतलीच. पूण एक लक्षांत तुमी घे, 70चे लोक कित्याक वाघ मारपाक वयतले? आनी 70च्या जनतेक कितें आहा ते तुमकां टायगर रिजर्वाचें ते एनटीसीचे ओन्ली एनटीसीचें धोरण कितें आहा, आमचें धोरण कितें आहा? आमकां वायल्ड लायफ सेंच्युरी जेन्ना ज्या व्यक्तीन केली तेन्ना ऑब्जेक्शन सजेशन लोकांचे घेतलेले. फक्त रातोरात तुमी पेन घेवन जर अशें मार्क केलें, सेंटर म्हणटा की तें कोणेय सांगूंक आमी ते विशय सबज्युडिस आहा. तुमचे कडेन हांवें स्टुडियोन चर्चा दिवन विश्वजीत राणे कितें करतलो ते कित्याक सांगपाक जाय? ते जेन्ना हांवें म्हाजें धोरण, तुमी पळय म्हणलें म्हाजें धोरण व्हेरी क्लियर आहा. वायल्ड लायफ सेंच्युरी जी मार्क केल्या ती काय हलची ना. प्रायवेट फॉरेस्ट, हांव पयलीं मंत्री आहा जे प्रायवेट फॉरेस्टाचे इंटरीन रिपोर्ट इन फायनॅलिटी म्हणून हांवें नोटिफाय करून धाडून दिल्या, म्हणजे तेजेर कोण हात लावंक शकना. आमी जे करता, आमी जे अभयारण्य जे आमचे आसा ते अभयारण्य आमी सांबाळून दवरतलेच. तेज्या पेक्षा चड तुमी टफ हे घेवन इकोसिस्टम तुमी सगळे तुमी चर्चेक जाय ते लोक हांव पळयता टीव्हीचेर येता. ह्या लोकांनी कितले फावट वायल्ड लायफ सेंच्युरीन वचून रावल्या काय, कितले फावट ह्या लोकांनी कितले वर्सां रावल्या? हांव गेले 20 वर्सां वायल्ड लायफ पार्क्सान भोंवपी, 14 वरां हांव बसून फोटोग्राफी करपी मनीस. आमचे कडेन वाघ हाडपाचे आशिल्ले, हांवें सांगलें ते वाघ आमचे कडेन कॅपेसिटी ना तांकां हँडल करपाक, आमकां नाका म्हणून हांवें सांगलें तांकां. आनी हे सगळे आसा त्या तरेचे तुमकां एनक्लोजर्स जाय, त्या तरी तुमकां मनीस जाय, त्या तरी तुमकां वेटनरी फेसिलिटीज जाय. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमचे कडेन जेन्ना नसता, आमी ते वाघाक हाडून कितें मारपाचें नासता. ते बोंडला झू डजन हॅव द कॅपॅसिटी टू हॅव दीस. आतां बोंडला झू खातीर आमकां जर रिफर्बिश पूर्णपणे करूंक जाय, आमकां 150 कोटी रुपया मिनिमम जाय हे सगळें करपाक. म्हणून आमी फावंडेशन तयार केलें. आमी चर्चा सुरू केल्ली
रिजनल प्लॅनाचे बरोबर ना आम्ही चर्चा करू ना तुम्ही मध्ये प्रश्न विचारलो म्हाका आम्ही काही चर्चा करू ना माझं जर तुमकां शहरीकरण हे पळया तुम्ही रिजनल प्लॅन 2031 कित्याक करना हांव करचो ना आनी हांवें डिसिजन ना रिजनल प्लॅन गोंयांत जावचो ना दीस रिजनल प्लॅनच्या ऐवजी झोनींग प्लॅन्स इंटिग्रेट करपाची गरज आहा तुमी जर म्हाका सांगलें रिजनल प्लॅन करूंक जाय हांवें कित्याक आयकपाची गरज आहा आयज म्हाका बी खबर आहा की एक्सपर्ट्स कोण आहा आमचे कडेन एक्सपर्ट्स कशे आहा पयर क्लाउड आल्वारिसान बी स्टेटमेंट केलो की गोंया राज्यान झोनींग प्लॅनाची गरज आहा म्हणून आयज एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की आमकां सगळी कडेन लक्ष दवरचें पडटा आनी त्याच बरोबर तुमी शहरीकरण म्हणून सांगलें म्हणून म्हाजे कांय विचारधारा कांय बदलपाची ना आनी म्हाजी विचारधारा आहा आयज पणजे शहरान काय वास्को शहरान एक गरीब तुमचे स्टुडियोनूच जे लोक आहा तांकां दिसना की जे वेल्थ येता आनी जे लोक येवन वेल्थ जे तरेन तयार करता तांकां तुमकां दिसना की अधिकारा की मातशें वेल्थ तेंचे कडेन बी पावूंक जाय म्हणून जेन्ना देर इज अ डिस्ट्रिब्युशन पॅटर्न ऑफ वेल्थ ना एक मिनिट ना तुम्ही वेल्थ म्हणटात सगळो वेल्थ गोंया भायल्यान येवपी लोकांनी काबीज केला गोंयचे पॉप्युलेशन विकता जमीन फाटले 20 वर्सां म्हाका एक फाटले 20 वर्सांत गोंयचे पॉप्युलेशन डबल जालें म्हाका नंबर 1 नंबर 2 गोंयकार उणे जायत आहात विकास तुम्ही जो पळय विकास म्हणटात तातूंत भितर गोंयकार ना हे पळया तुमी कितेंय म्हाका सांगलें स्टुडियोन कितेंय सांगलें हांव पयलीं सारको उत्तरां दिवपाचो ना तुमी म्हाका कितलेंय प्रोवोक केलें जाय तशें तुमकां कॉम्प्लिकेटेड उत्तर काय हांव दिवपाचो ना कसोच आनी मेन म्हणजे म्हाका कितें आहा की कोणाक कितें दिसता तें दिसूं लास्टाक आमी 40 आमदारां आमकां निवडून हाडल्या जनतेन आनी आमी जे डिबेट करता आमी फ्लोर ऑफ द हावजाचेर आमी डिलिब्रेशन करता त्या आदाराचेर आमकां अधिकार गोंय राज्यान लोकांनी दिल्ले आसा डिसिजनां घेवपाक भायर रावन विधानसभेच्या भायर रावन जर जाय त्या लोकांनी आमकां वेगळ्या तरेन आमकां प्रश्न विचारपाचो प्रयत्न केलो आमी आय एम नॉट बाउंड टू आन्सर तुमचो पक्ष विरोधी पक्षान लोकांक रावपाकच दिना सगळे 10 जाण काँग्रेसचे घेतले ते फक्त 7 जाण उरल्यात मेन म्हणजे कित्याक आयज तुमचे स्वताचे पणजे शहरान बी आयज तुम्ही मुंबय गेल्यार मुंबय काल हांव पळयतालो खंयचे तरी एक फोरमार एक चर्चा चलतली की वन हॅज टू लूक एट ऑल्सो गोईंग वर्टिकल यू हॅव टू गो वर्टिकल आयज तुमचे कडेन तुमचे सगळे रिडेवलपमेंटा खातीर आयिल्ले आसा पणजे शहरान मडगांव सगळी कडेन तांकां दिसता की तांकां ते कितले वर्सां थंय रावले तेन्ना बिल्डिंग्यो घेतलेल्यो त्यो बिल्डिंग हॅज आउटलिव्ड दिस टायम आतां तांकां वर्टिकल वचपाक ताका दिवपाची गरज आसा सरकार तो IIT निकश कित्याक लायना खंयचो वर्टिकल IIT जो तोच प्लॅन हाडटा IIT जातल्यार एक वर्टिकल जावपाक येदो व्हडलो जमीन तांकां कित्याक दिवना तुमच्या 70 जावपाक आशिल्लो चर्चा चल्ल्या आतां हांव ते चर्चेर हांव भाग ना कित्याक म्हाज्या मतदारसंघांतल्यान हांवें IITचो विशय बंद केलो म्हाका नाका म्हणून IITचो विशय आनी मुख्य म्हणजे कित्याक की IIT जेन्ना लोकांक नाका हांवें प्रश्न आमी ऑलरेडी आमची चर्चा खूब जाल्या आमी लोकां वांगडा रावल्या आमकां आतां तरी बी लोकांक दिसता खंय तरी वेगळ्या तरेचो प्रकल्प येवंक जाय पूण आतां ते लोकां कडेन चर्चा करून लोकांकूच ठरोवन दी कितें जाय तें आनी लोक जे ठरयता तेजे बरोबर हांव आसतलो पूण एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय तुमकां एकूच सांगूंक सोदता हांव की आयज गोंय राज्यान ज्या तरेचो विकास जावंक विश्वीत राणे एकटो करिना विश्वीत राणे बरोबर एक्सपर्ट्स आहा ते एक्सपर्ट्सचे बरोबर कन्सल्टन्सी फर्म्स आहा जे जायत्या राज्यान आनी जायते कडेन बऱ्यापैकी प्लॅन्स केल्या जेका अवॉर्ड विनींग प्लॅन्स गावल्या आमी आयज मास्टर प्लॅन वाळपय सारके जागे अर्बन डेव्हलपमेंट बरोबर पणजेचो मेस जाला पणजेचो म्हाजो स्मार्ट सिटी वी आर ओनली रूटिंग द मनी ऑफ स्मार्ट सिटी डायरेक्टली डजंट कम आय एम ओनली द मिनिस्टर फॉर अर्बन डेव्हलपमेंट स्मार्ट सिटीच्या संदर्भात आतां तुमी म्हाका प्रश्न विचारता कित्याक आय एम अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर पण अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री डायरेक्टली इज नॉट द वन दॅट इज कॅरिंग आउट ऑल दीज वर्क्स ऑफ स्मार्ट सिटी इट इज बींग कॅरीड आउट बाय अदर एजन्सीज देर आर मल्टिपल एजन्सीज आनी खंय तरी तेजेर सगळ्या लोकांनी तेजेर खूब चर्चा केल्या हांवें तेजेर आनी एडिशनल चर्चा करून फायदो ना आयज हे सगळे गोश्टी ज्या रितीन वचूंक जाय ते वचपाक जाय आनी म्हाका खात्री आहा की ते दे वील कम टू सम सॉर्ट ऑफ लॉजिकल सिच्युएशन वेर ऑल दीज वर्क्स हॅव टू बी कंप्लीटेड निमाणो प्रश्न विचारता पयर तुमची आवय विजया देवी ह्यो शाळेच्या गोंय स्वातंत्र्य दिनाक आयल्यो लोकांक पळोवन बरें दिसलें लोक स्पिडी तांची रिकवरी जावची म्हणून लोक मागतात हांवूय तांचे कडेन खुबदां इंटरेक्शन केलां तांची हांवें मुलाखत घेतल्या इतलीं वर्सां म्हणजे हांव आतां तुमी म्हणलें तशें हांव 40 वर्सां जर्नलिजमान आसा
फाटले 25 वर्स तरी तांकां वेगवेगळ्या सामाजीक पावंड्याचेर काम करता आसतना पळयलां हांवें. सो तुमकां भितरल्यान दुख्ख जाता, तुमी सतत तांचे बरोबर आसात. हांवें असेंब्ली आसतनाय बी तुमी मुंबय तिका वताले. बरी बरें मोटिवेशन आहा म्हाका दिसता की Exactly. शी वील फायट इट आउट. आनी तुमकां बी Exactly. खबर आहा की हे सगळे गोश्टी जेन्ना घडटा म्हणून आमी गोंय राज्यान टाटा मेमोरियल कडेन आमी टायअप केल्या. Exactly. टाटा मेमोरियल कडेन आयज 50 नर्स परवा वयता ऑन्कॉलॉजीन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक आमचे रेग्युलर नर्सीस. त्याच बरोबर आनी 25 नर्सीस धाडटा. नवीन स्टुडंट्स जे बॉन्ड आहा तांकां बॉन्ड एग्जाम करून हांव Very nice. धाडटा. Very ह्यो सगळे गोश्टी आमी कित्या खातीर करता? तुमकां दिसता की हे रातोरात हे घडटा ह्यो गोश्टी. हेजेर चर्चा जावन आयज प्रधानमंत्रीचे कार्यालय आनी प्रधान PMO जे मदीं आमचे जे PK मिश्रा जी आहा हे मॉनिटर करता की गोंय राज्यांतले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलचे MOU जाली आनी कोण कशें कितें चल्लां. ह्यो सगळ्यो गोश्टी जेन्ना ते मॉनिटर करता हे गोंय राज्याक हे एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या माध्यमांतल्यान आमच्या गोंय राज्याक एक वेगळ्या तरेची फेसिलिटी दिवपाचें काम तांणी केल्लें तुमकां आसा. हांवें चीफ मिनिस्टरीन वेटींग कित्याक म्हणलें? ना, इतल्या खातीर कारण तुम्ही waiting, डायनामीक, तुमचे कडेन इतली म्हत्वाची खाती आसा, असले तुमकां आनीक इल्लो प्रभाव, तुमकां आनी इल्लो आक्रमकता तुमकां मेळूं. ना सगळें मेळ्ळा म्हाका. पूण कितें आहा की कितेंय आसलें की म्हाजो विश्वास मुख्यमंत्रीचेर पूर्णपणे आसा. Thank you. आमच्या गोंय राज्यात एकूच मुख्यमंत्री आसा. आमी सगळे बाकी परत एकदां तुमकां सांगता Thank you. आमी मंत्री आहा आनी आमचे मदीं कसलेच विशयाचेर आमचे ड्युअल व्यू नसता. Thank you. आनी ते व्यू असले तरी बी आय हॅव टू रिस्पेक्ट हिज व्यू एज अ चीफ मिनिस्टर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही आज मुद्दम वेळ काढून आमच्या स्टुडिओन आयले आनी खुबशे विशयाचेर एक इंटरेस्टिंग राजकीय चर्चा लोकांक गोंयकारांक आवडटा म्हणटकीर आमी इंटरेस्टिंग चर्चा केली. इतलेंच. Thank you. थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावात गोमंतक TV.